माध्यम धोरणाची अधिसुचोवणी फुडल्या 8-10 दिसां भितर काडपाचो सरकाराचो विचार चल्ला। कर्नाटकाच्या केशींत सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाच्या फाटभुंयेर शिक्षण मंत्री पर्रीकारान शिक्षण माध्यम धोरणाचेर कायदेशीर सल्लो घेवचो म्हूण शिक्षण खात्याक सांगलां। पणजे पीपल्स हायर सेकंडरीचो 100% निकाल लागलो म्हूण शिक्षकांचो भोवमान करपाच्या सुवाळ्यात पर्रीकार मुखेल सोयरो आशिल्लो। थंय पर्रीकार मिडिया कडेन उलयलो। गोयचे शिक्षण माध्यम धोरण सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशा प्रमाण आसा अशें सध्या तरी दिसता। तरीकूय कायदेशीर सल्लो घेवन 10 दिसां भितर अधिसुचोवणी काडपाचो विचार चल्ला अशें पर्रीकारान उलोवन दाखयलें। MOI decision matches with the Supreme Court decision according to me. I have asked Education Department to move it quickly with their comments. We will take legal advice and next 10 days we will declare it. There should not be even a small change. So let legal department confirm it and then we will issue it. Okay, legal department धाडला ऑलरेडी ना एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक धाडला थंयच्यान लीगल डिपार्टमेंटाकडल्यान मागीर पणजेच्या पीपल्स हायर सेकंडरीचो निकतोच 12वेक सगळ्या फाट्यांनी 100% निकाल लागला। भुरग्यांचे कावन्सिलिंगाक लागून ही गजाल शक्य जाल्या म्हूण राहुल देशपांडे उलयलो। If they were not very well, what really has gone wrong was counseled, discussed. If it was thought that there is some problem at home, and we found out for the first time that students do not do well is because there are problems at home. So our teachers literally went to the houses, consoled their parents, counseled them also, and then slowly a better performance started trickling in. शिक्षण मंत्री म्हणटा शिक्षकूच भुरग्यांचो बरेपैकी कावन्सिलर जावंक शकता। गोंयांत शाळांनी जवळ 8500 भुरग्यांक कावन्सिलिंगाची सामकी गरज आसा, मात जाय तितले कावन्सिलर गोंयांत मेळनात। आतां मेरेन फक्त 62 कावन्सिलर सरकाराक मेळ्ळा आनी दोबरात जाय अशें पर्रीकार म्हणटा। गोवा सरकारान कावन्सिलिंग चालू केला की आमकां जाय तितले कावन्सिलर मेळून ना बिकॉज इट्स अ ट्रेमेंडस शॉर्टेज। 8500 and odd students were found to have different problems. It's not a small figure. तातूंत भितर म्हाका अशें दिसता की 300 तरी केसीस सिरियस नेचरची आशिल्ली, इंडिकेटिंग सुइसायडल टेंडन्सीज, probably abuses of very serious nature. They have all been corrected. And most of the time the abuses were from the parents and the close ones. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी। इलेक्शन म्हणजे प्रुडंट। लोकसभेचो निकाल 16 मेक। निकाला दिसा गोंयांतल्यो आनी देशभरांतल्यो घडामोडी तुमकां प्रुडंटाचेर लायव्ह पळोवंक मेळटल्यो। प्रुडंटाच्या वेबसायटीचेरूय तुमकां ह्यो सगळो रिपोर्ट लायव्ह पळोवंक मेळटलो। सकाळी 8 सावन वेंचणूक निकालाचेर प्रुडंटाचेर लायव्ह अपडेट सुरू जातली। उत्तर गोंय, दक्षिण गोंय आनी दिल्लीत घडामोडी कव्हर करपाक आमचे रिपोर्टर आसतले। पयलेच फावट गोंयचो चॅनल दिल्ली सावन लायव्ह करतलो। लोकसभा वेंचणुकेचो निकाल 16 मेक म्हळ्यार शुक्रारा जाहीर जातलो। उत्तर आनी दक्षिण गोंयचो निकाल आनी घडामोडींचे थेट प्रक्षेपण प्रुडंटाचेर सकाळी 8 सावन सुरू जातलें। तशेंच दिल्लींतल्यो घडामोडी प्रुडंटाचेर पळोवंक मेळटल्यो। सकाळी 8 ते दनपारां 2 मेरेन प्रुडंटाचो एडिटर प्रमोद आचार्य, राजकारणी आनी वेगवेगळे राजकीय तज्ञांचे पॅनल वेंचणुकेच्या निकालाचेर विश्लेशण आनी अपडेट करतले। आदलो भाजपा आमदार दामू नायक, काँग्रेस फुडारी गिरीश चोडणकार, उद्देजक देश प्रभुदेसाय, राजकीय तज्ञ क्लिओफात कुतिनो, अनिल पै आनी सद्गुरू पाटील हे वरिष्ठ पत्रकार हे सकाळच्या आदेसाक प्रुडंटाचेर लायव्ह आसतले। सांजे 6:30 ते 7:30 खासा लायव्ह कार्यावळ आसतली। ह्या वेळार गोंयच्या तशेंच राष्ट्रीय वेंचणूक निकालाचेर चर्चा आनी विश्लेशण जातलें। ह्या कार्यावळीक भाजपाचो आमदार प्रमोद सावंत, काँग्रेस फुडारी रमाकांत खलप, आम आदमी पक्षाचो फुडारी राजेंद्र काकोडकार, आदलो राज्य वेंचणूक आयुक्त प्रभाकर तिमले आनी ईशान जोशी आनी सुरेश वाळवे हे वरिष्ठ पत्रकार आसतले। राती 8 वरांचेर प्रुडंटाची कोंकणी प्रायम न्यूज आसतली। ह्या वेळार वेंचणूक निकाल आनी राजकीय फुडाऱ्यांचे मत तुमकां लायव्ह पळोवंक मेळटले। पयलेच फावट गोंयचे चॅनल दिल्ली सावन लायव्ह न्यूज दितलो। प्रुडंटाची टीम दिल्ली सावन लायव्ह आसतली। टीव्ही ना वा केबल ना जाल्यार तुम्ही प्रुडंटाच्या वेबसायटीचेर वचून वेंचणूक निकाल आनी हेर घडामोडी लायव्ह पळोवंक शकतात। www.prudentmedia.in ही वेबसायट। 16 मेच्या सगळ्या कार्यावळींचे थेट प्रक्षेपण तुमकां वेबसायटीचेर पळोवंक मेळटलें। उत्तर गोंय आनी दक्षिण गोंयच्या मतमेजणी केंद्रावयल्यान प्रुडंटाचे रिपोर्टर लायव्ह अपडेट दितले। तशेंच दिल्ली सावन आमचो रिपोर्टर लायव्ह अपडेट दितलो। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।
मुरगांव मार्केटांतल्या शालिमार क्लॉथ सेंटराक बुधवारा फांतोडेर उजो लागलो. उज्यांत कोटभराचो म्हालाचो लासून गोबर जाला म्हूण फायर ऑफिसर अदमास करता. फांतोडेर सुमार 4 ही गजाल कळ्ळी. तेन्ना सावन 5 फायर ब्रिगेडी दनपारा मेरेन उजो पालयताल्यो. शॉर्ट सर्किटाक लागून उजो लागलो आसूय म्हणून दुबाव उक्तायतात. शालिमार ह्या कपड्याच्या दुकानाक बुधवारा फांतोडेर सुमार 4 वरांचेर उजो लागलो. उज्यान सुमार 1 कोटीचो म्हाल काबार जाला. थंयच्यान पासार जावपी मनशान दुकानांतल्यान धुंवर येता तो पळोवन फायर ब्रिगेडीक सांगलें. हांगा घरा वयताले तेन्ना पयल्यार शालिमाराक उजो पेटलेलो. तेन्ना आमी डायरेक्ट फायर ब्रिगेडीक आनी PCRाक फोन करून आपयले. दुकानाचे शटर बंद आशिल्ल्यान फायर ब्रिगेडीक उजो पालोवपाक बरोच त्रास जालो. दिसताले स्मोक भायर येता तसो आमकां गमलें मेजर कितें आसा म्हणून इमिजिएटली आमची दुसरी गाडी टर्नआउट केली. प्लस आमी मडगांव पणजे आनी वेर्णाच्यान प्लस MPT आनी गोवा शिपयार्डा करताले टर्नआउट हेल्प करपाक. आनी शॉप बंद आसलेले. ते शॉप ओपन करपाक ते लॉक आसा तेजे सारकें नासलें दिसता. आमी ओपन करपाक पासून हायड्रोलीक इक्विपमेंट यूज केला. स्पेशलायज इक्विपमेंट हायड्रोलीक इक्विपमेंट चॅक लावन ताका तो शटर. बुधवारा उसरा म्हणल्यार फायर ब्रिगेडी उजो पालयताल्यो. उजो आटोपा हाडटा म्हणल्यार फायर ब्रिगेडीक 30 ट्रिपी लागल्यो. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर दिशांत परब. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.